तिताक पावलोचें पत्र भवात्यांक बुदी चॅप्टर 3 सरदारांक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक खालती जावंक तांच्या उतराक पाळो दिवंक आनी कसल्याय बऱ्या कामाक कबूल आसूंक तांकां उलो कर. कोणाचेंच वायट उलयना जावंक जोगडी मांदिना जावंक पूण समेस्त मनशां थंय माणसुगेचीं जावंक आनी सदां रीत रोवीस सांबाळूंक तांचो कायदो म्हूण तांकां शिकय. तर आमकां एका वेळार देवाची सारकी वळख नासली. देवाची खुशी आमी करिनासल्यो. आमी वाट चुकलोलीं मनशां आसल्यो. खोटेपणांत आनी नाटकायेंत आमचे दीस आमी काडटाल्यो. दुसरीं मनशां आमकां जळटालीं आनी आमीच एकामेकाक जळटाल्यो. पूण उदेलें आमकां भोळेपण देवा आमच्या सोडवणाराचें. उदेलो ताचो व्हड मायेमोग मनशां थंय. तेन्ना आमी प्रमाणीकपणान बऱ्यो करण्यो केल्यो म्हूण न्हय पूण आपलेच काकुतीन ताणें आमकां सोडवून दिली. नवो जल्म दितल्या स्नानान ताणें आमकां धुलीं आनी पवित्र आत्म्याचे पोदवेन आमकां नवीं मनशां केलीं. आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ता उदेशीं ताणें पवित्र आत्मो सुभावपणी आमकां दिलो. अशें करून ताचे दयाळायेन आमी देवाक मानवलोलीं जावन ताणें आमकां दवरलेल्या दायजाचो बरवासो आमकां आसोसो केलो. ही शिकवण खात्रेची. ही सगळी शिकवण तुवें नेटान दिवची म्हूण म्हाका जाय. हे भाशेन देवाचेर भावार्थ दवरला ती उमेदीन बऱ्या करण्यांक आपलें ध्यान मन लावंक पावतली. ही शिकवण उत्तम आनी सगळ्या मनशांक फायद्याची. तिताक विदेश बुदी पूण अर्थ नासलोले वाडविवाड वाटाय. तशेंच त्यो वंशावळींच्यो खबरो आनी सुमृती विशीं दुसोंगां आनी झगडीं. तांचो कसलोच फायदो येना आनी तांकां मोलूच ना. भेट घालतल्या मनशांक एक दोन पावटी शिडकायल्या उपरांत तांची वाट सोड. कित्याक असलीं मनशां खोट्या मोनाचीं आनी पापी. आपलेंच अंतस्करणा मुखार तीं गुन्यांवकारां. निमाण्यो शिकवण्यो आनी नोमान. आर्तेमासाक आनी तिकिकुसाक हांवें तुजेशीं धाडिना फुडें तूं ओगोत मोडिनासतना निकोपोलिसाक म्हजेशीं ये. तर थंय हांवें हिंवाळो काडचो केला. जेनास वकिलाक आनी आपोलोक आपले वाटेक लागूंक जतनायेन आदार दी. तांकां वाटेक कितेंच उणें जायनाशें कर. आपल्या जिवाच्या गरजांक उपकारता तसलो बरो वावर धंदो करूंक आमच्या सगळ्या लोकांक शिकचें. कोणेंच बेकार रावचें न्हय. म्हजेशीं आसात तीं सगळीं तुका नोमान कोत्तात. भावार्थाच्या एकवटांत आमचो मोग कोत्तात. तांकां आमचो नमस्कार. देवाची दयाळाय तुम्हा समेस्तां सोवें आसूं. देवाचें उतर हें